आतां पळोवंक वचत जाल्यार ही आमची आतां अनट्रिटेड सिवेज वॉटर आसा पळय तें आतां सारकें फ्लो जाल्लें आसा. हे आतां गार्डनाक वयता. फर्स्ट ऑफ ऑल गार्डनांतल्यान मागीर हे सकयल आमचे आख्खे सकयल वयता उदक. सो आतां आजून लेवल चालूच आसा, कांय एक्शन ना. आनी तुमी आतां पळोवंक वचत जाल्यार एक फकत 5 मिटराच्या लागींच आमची बोरवेल आसा. ओके, आनी बोरवेल आमच्या ग्रावंडाक आसा आनी बोरवेलाचें कनेक्शन पळय हिंगा आसा, नॉट इवन 5 मीटर डिस्टन्स. सो दीस मस्ट हॅव बीन गेटींग कंटॅमिनेटेड. आतां तुमी पळोवंक वचत जाल्यार हिंगा आतां मेन म्हणटा तो रिजन आमकां सांगपाक हे आतां तुमी पळोवंक वचत जाल्यार हे आख्खे पळय सिपेज आनी मेन म्हणटा ते आख्खे STPचें उदक अनट्रिटेड पळय आसा पळय तें पळोवंक वचत कितले टायम्सान हें जाता पळय तें. सो आतां हेंच उदक आसा पळय तें आमच्या सकयल गटरान वयता, मेन गटरान वयता. तेंच उदक मागीर सोमतें आमच्या लोकल गटरान भायल्यानसान ड्रेनेजीक हें जाता. आतां मेन कारण जें आमकां सपोज मिडियाच्या फुडें येवपाक मेन म्हणटा पळय तो प्रॉब्लम हिंगा आतां आमच्या सोसायटीन ऑलमोस्ट 328 फ्लॅट्स आसा प्रिसायज. सो त्यात तितूंतले ऑलमोस्ट अरावंड 250 to 260 लोक आतां फ्लॅटांनी रावता आमचे. आनी आमचे आतां टोटल कंटॅमिनेटेड केसीस फॉर डायरिया एंड वॉमिटींग जशें आमी संडास आनी उगता बीन म्हणटा तशें. सो आमचे टोटल आतां केसीस जाल्ल्यो आसा. टोटल 20 फ्लॅट्स आर अफेक्टेड. So in that 20 flats, if we keep just around 2 people, so around 40 people are infected. So there are also kids which are infected, and the main part is that people are getting, there are pregnant women, there are small kids which are under 5, which are very vulnerable. So we had requested the builder, I personally had mailed the builder regarding this, but he has not responded anything. So now today, just because of everything which the people have concerned and all, he just started to clean the tanks, and he has not even cleaned the bore well which is underground. He has just cleaned the overhead tank which is just above the towers, which is with the water is coming. So the main source is not treated. That is the whole policy, and that is why we are getting contaminated. And also the people are getting more and more contamination. Yesterday there were around 15 cases. Now it has been increasing. Slowly people are increasing, and right now till now we don't know how many cases have been coming up, but slowly people are reporting. And the health also had come in the morning. They also have checked. हांव प्रभू वायलेटाच्यान उलयता. आमचे इश्यू चल्ला हिंगा आमचे वॉटर कॉन्टॅमिनेशन जाला म्हणून काल आमी PHC हेल्थ सेंटर कोर्तालिमाक एक लेटर केल्लें की येवन मातशें हिंगा इन्स्पेक्शन करपाचें म्हणून. आतां तेंच्यांनी येवन इन्स्पेक्शन करून आयज हे नोटीस धाडला आमच्या बिल्डराक, आमकां एक कॉपी दिला आनी हे नोटिसार बरयलेलें आसा की तुवें हें कॉन्टॅमिनेशन जालां तें बेगीच्या बेगी सारकें कर, नाल्यार 7 दिसां भितर आमचें खंय तें इलेक्ट्रिसिटी बंद करता. इलेक्ट्रिसिटी बंद करपाचें तेणी ऑर्डर दिला आनी उदकूय बंद करपाचें म्हणून आमी आतां कोणा कडेन वचपाचें. आमचे ऑलरेडी 328 फ्लॅट्स आसा टू बी प्रिसायज हियर, आनी जवळ जवळ 1000 लोक मायज रावता. तुटले आतां 300 लोक सुमार एफेक्टेड आसा. जाणटे लोक सिनियर सिटीजन हॉस्पिटलायज आसा, कोणाची इम्युनिटी कमी आहा, भुरगीं एफेक्टेड आहा. डॉक्टरा कडेन व्हरोन हाडटा, कितें जाता म्हणून कोणाक कळना. आतां ग्रुपान घायले म्हणटरी सगळे लोकांक कळ्ळें की हें कॉमन इश्यू उदकाचो इश्यू म्हणून. उदकाचो इश्यू म्हणून आमी PHCक धाडलेले. PHC सांगता बिल्डराक नोटीस धाडला. बिल्डर नोटीस करना जाल्यार खंय आमची इलेक्ट्रिसिटी इश्यू केला नोटीस की इलेक्ट्रिसिटी काडपाची म्हणून. आतां खंय वचपाचें आमी, रस्त्यार येवपाचें, कितें करपाचें आतां कोणाक सांगपाचें आमी. हें आतां आमकां कांय सजमाना. मातशें हेजेर कोणे कन्सर्न ऑथॉरिटीजान मातशें हेजेर एक्शन घेवचें आनी आमचें मातशें बेजीक नीड हे आमी कांय मागना. तुमचें उदक मागता आमचें, आमी सोसायटीचें मेंटेनन्स दिता, सगळें दिता, जाल्यार आमकां उदक कित्याक मेळना पिवपाचें उदक पासून मेळना जाल्यार कितें उरलें आनी कितें उरलें सोसायटीन आमचें. We have lot of pregnant ladies, senior citizens and kids. So it's every human rights to have consume some safe water. So this water is already contaminated and polluted. We want agencies to come and find the source of the contamination, which point the contamination is happening, and so that it can prevent kids. We have maximum, this time the maximum number of affected are the kids. Below 4 years, below 5 years, and even the board exams are going on and the kids are falling sick. So it's a mass, we can say it's affected everyone in house to house. So we want a clean drinking water, and government should assure us that we are going to consume some clean drinking water from the end. So this is my request for the government to give us some kind of immediate actions where the contamination is happening. What is the key point of the contamination? आम्ही सगळी रेजिडेंट ऑफ प्रभू वायलेटा दाबोलीम सगळे आमचे इश्यू कितें आहा. आमकां पयली सुवातेर आमच्या इश्टान सांगला ते भाशेन आमचे वॉटर ड्रिंकींग वॉटर कॉन्टॅमिनेट जाला हिंगा सगळे फूल एरियान. ते कित्याक लागून ते आमी तुका फुडें काडून सांगला दाखयला की
सिवेज ट्रिटमेंट प्लांटाचे उदक ट्रिटेड व ट्रिटेड ओपन ना तें आमी सांगतले तुका फुडें आतां त्या गार्डनान सोडटा. त्या गार्डनान सोडटा ते जित्ता आनी आमच्या ग्रावंड वॉटरान वयता, ते कॉन्टेमिनेट जाता. आनी ग्रावंड वॉटर पंप करून आमकां बोरींग दिलाय, ते बोरिंगासून आमच्या वॉटर टँकान वयता. हितून जायते हेल्थ इश्यूज जालेले आसा आमच्या हितून सोसायटीन. खूब जाणां भुरगीं, प्रेग्नंट लेडीज आनी जाणटे बाणटे तशे सगळे आमचे दुयेंत पडलेले आसा आनी हॉस्पिटलान वचून ट्रिटमेंट घेता अर्दे आनी अर्दे घरा कडेन ट्रिटमेंट घेता. हे आमी PHC कोर्ताली मागीर हायलायट केला. ते सकाळी येवन आमचे सगळे मांडणी आहा पळय ते घेवन गेला, आमचे कितें इश्यूज आहा ते करून गेला. कितले लोक इफेक्टेड जाला तांकां सगळ्यांक आमी सांगलां आनी ते नांवां बिवां सगळे घेवन केला. दुसरी गजाल सांगूंक सोदता की आमी ऑलरेडी गोवा स्टेट पॉल्युशन बोर्डान कंप्लेंट घायलेली आसा. हो आमचो रिपोर्ट आसा. आनी गोवा स्टेट पॉल्युशन बोर्डान कितें केला, डेट आहा पळय ती आमची 25 मार्च 2025 येवन आमचे फूल हिंगा सोसायटीचे कॉम्प्लेक्साचे इन्स्पेक्शन केलेले आसा. आनी हो तेंचो इन्स्पेक्शन रिपोर्ट. आतां हो रिपोर्ट आमच्या मिडिया सांगा ती तुमच्या मुखार हाडून सोदता, सांगता डायरेक्टली कितें आहा ते स्पेशल रिपोर्ट कितें म्हणटा ब्रीफ करता. हो तुमकां हायलायट जातलो हितून. ब्रीफ करता की ते आमचे STP आहा पळय ते अंडर कॅपेसिटी आसा, फर्स्ट थिंग. सेकंड थिंग, एका नो रायट आहा की गार्डनाक उदक सोडपाचें. आनी हेजे ट्रिटेड वॉटर म्हणटा पळय ते जो येता पळय ते ट्रिटेड वॉटर आफ्टर STP ट्रिटमेंट म्हणटा पळय ते भायर सोदता पळय ते सगळे हे तेजे फेल जालेले आसा. हितून सगळे रिपोर्ट घायलेले आसा आनी कितें फायंडिंग्स आहा पळय आमचे गोवा पॉल्युशन बोर्डान काडला पळय ते सगळे हितून दाखयल्ले आसा. हे तुमकां दिश्टी पडटले फुडें. आनी दुसरी गजाल म्हणटा पळय ती हे आतां 2025 हेजेर आमच्या गांवच्या लोकांनी फ्रॉम चिकालेम फाटीं देखून कंप्लेंट घालेली 2021 घालेली. तुमी न्यूजपेपर पळोवन घालतले जाल्यार थिंगा फोटो बिटू न्यूजपेपरान हायलायट जालेले आसा, पूण कांयच एक्शन ना. पंचायतीन आमी गेले लेटर्स करतात, पंचायत लेटर गेमींग खेळटात, पॉल्युशन बोर्डाचे घालतात आनी हेजेर घालतात. आमकां कांय इश्यू ना, बिकॉज आमी आमचे कितें कन्सर्न ते केला. आतां कितें जाला, लोक दुयेंत पडला, फूल कॉन्टेमिनेशन. टॅप वॉटर ओपन केल्यार वास मारता, फूल गोवाचो म्हणूंक शकना सारकोच वास मारता. आनी आमी तुका मिडिया सांगात सगळें दाखयलां आतां ते आमी तुमी पळोवंक शकता. दुसरें, हे उदक तेन्ना गार्डनां सोडपाक जाय म्हणून कोण म्हणटा गोवा स्टेट पॉल्युशन बोर्ड. आतां हे सगळें जालेलें आसा, गोवा स्टेट पॉल्युशन बोर्डान नोटीस काडलेली आसा, तरी पूण एका फायन बी मारला सगळे, तरी पूण कांय एक्शन ना. चलता तशेंच चलता. आतां चलता इतले वायट पिढी येयल्या की सगळे दुयेंत पडपाक लागला. आतां आमकां खबर ना की कोण हेजेर एक्शन घेतलो. आतां आमी गेल्ले आमच्या हायेस्ट बोर्डा कडेन गेल्ले, गोवा स्टेट पॉल्युशन बोर्ड. आतां हे आमचे गोवा स्टेट पॉल्युशन बोर्ड आहा पळय ते हे आतां खुबशे रुल्स हाडटा फॉर पब्लीक सेफ्टी म्हणून. पूण आतां सेफ्टी कोणाक लागून पब्लीक आमी पब्लीक सगळे येयले पळय आतां रेजिडंट्स अर्दे आमचे गांव बाब घरा कडेन आसा रेजिडंट्स, ते दुयेंत पडलेले आसा, तांकां येवंक मेळना, भुरग्यांक पळयतात, कोण सिनियर सिटीजन ना हॉस्पिटलान वयता आनी ते चालूच आहा हे दिसांनी. सो आमी विचारूंक सोदता टू द मिडिया, कोणी टू रिस्पेक्टीव ऑथॉरिटीज फ्रॉम दीस प्लेस ओ कोणी ते वॉट एक्शन हॅज बीन टेकन ऑन दीस. तुमचो रिपोर्ट म्हणटात इल्लिगल STP प्लांट. STP प्लांटाचो कितें ट्रिटमेंट वॉटर आसा तो फेल जाल्लो आसा, BOD लेवलचा हाय, एक्सिडींग नॉर्मल लेवल. तुम्ही तुमच्या हितून बरयला की दिस वॉटर कॅनॉट बी यूज फॉर गार्डनिंग पर्पज. आतां गार्डनात सोडटा आनी इट्स बीन हॅपनिंग फॉर ओवर द पिरियड ऑफ इयर्स. अशें न्हू की 3 म्हयने जाला, 4 म्हयने जाला. ओके. सेकंडली आमी कंप्लेंट केली. आमी आतां प्रभू वायलेटा सोसायटी आमी रिस्पेक्टीव मेंटेनन्स कॉन्ट्रॅक्टर आहा पळय तोय बिल्डर कोणें बांदला पळय तोच तो बिल्डरूच तो, ताका आमी कंप्लेंट केला, खूब फावटी कंप्लेंट केली. आतां तो कितें करता, टँक वॉटर टँक्स आहा पळय वयर क्लीन करता. बट दॅट इज नॉट द ओनली सोल्युशन ऑफ दीस. द ओनली सोल्युशन ऑफ दीस इज फायंडींग द कॉज ऑफ कॉन्टॅमिनेशन ऑफ दीस वॉटर. आतां हे आमकां इफेक्ट जाला, फाल्यां गांवच्या भायल्यांक इफेक्ट जातले, कित्याक अंडरग्रावंड वॉटर म्हणटा पळय ती सकयल आमची चिकालेनसून त्यो गटर सोडटा पळय तो सकयल वयता. अंडरग्रावंड वॉटर सारकी आमची थिंगा जोर आहा आनी थिंगा आसोय जोर म्हूण पयलीं आहलोली. लोकांनी खूब कंप्लेंट केला. इफ यू फॉलो बॅक इन टायम हिंगा जायते जाणांनी जायते NGOs आहा तेंच्यांनी हायलायट केल्ले कॉन्टॅमिनेशन ऑफ वॉटर बाय बिल्डर्स म्हणून. वी आर द रेजिडंट ऑफ दीस प्लेस नाव आनी आमकां सेम जाला पळय. वी आर ऑल्सो फेसिंग. आमचें कितें आहा, आमी सगळे आतां आमी कामां करून हिंगा फ्लॅटां घेतात, थिंकिंग दॅट द गव्हर्मेंट हॅज गिवन अ सर्टन रुल्स अँड रेग्युलेशन फॉर ऑपरेटिंग अँड मेंटेनिंग STP प्लांट्स ऑफ वेरियस बिल्डर्स प्रोजेक्ट्स. पूण ते फेल जालेले आसा. आयज आमकां दिसता टोटल फेलियर. आनी हेजेर मातसो हांव मागता कोणाकूय आमचे पॉल्युशन बोर्डाक कोण आहा पळय ते मातशें हेजेर एक नजर दवरपी. आनी सेकंड थिंग म्हणटा पळय ते आतां दुसरी गजाल आहा पळय ती हेजेर ह्या रिपोर्टाचेर आहा पळय ते आमच्या कोण तो प्रभू वायलेटा फेज 1 कोणें तरी ती अपील केल्या. आनी हो आतां दुसरो रिपोर्ट येयला पळय तो दुसरो रिपोर्ट कितें म्हणटा ते तुमकां सगळें सांगता. इट इज हियरींग बिटवीन MS प्रभू वायलेटा फेज 1 टू ऑथोरायज्ड रिप्रेझेंटेटिव्ह वर्सीस गोवा स्टेट पॉल्युशन बोर्ड. आतां हितून कितें म्हणटा ऑर्डरीन टुडे नन ऑफ
none has appeared from the side of respondent number 1, Goa State Pollution Control Board. आता वो बिल्डर इतले इरेग्युलरिटीज करता हिंगा आमकां त्रासान घालता आतां हेल्थाचेर पावले आमकां हेल्थाचेर आनी गोवा स्टेट पोल्युशन बोर्ड हितून अपील वचपाक कोण ना. आतां आमी कितें करपाचें कोणा कडेन वचपाचें आमी 2 लिगल चॅनल वयतात कोण कितें हा प्रॉब्लम कोणाक कन्सर्न प्रॉपर्टी आतां पंचायतीन गेले पंचायतीन देखून आमी कंप्लेंट मारली पंचायत लेटर घेता हे करता एक्शन घेता म्हणटा एक्शन कितें करतात लेटरी काडटात पोल्युशन बोर्डाक मारतात पोल्युशन बोर्ड कितें करतात बिल्डराक मारतात बिल्डर करता अपील करतना पोल्युशन बोर्डूच वचता ही पळय आमकडे सगळे आसा आणि दॅट इज विस्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ द फेलो रेजिडेंट्स ओवर हियर आय कायंडली रिक्वेस्ट द गव्हर्मेंट टू कायंडली टेक एक्शन ऑन दिस